की वॅक्सिन पहिले आमदारांक कित्याक दिवंक ना लोकांनी कितें आमदाराक पयलीं दिले जाय असेंब्लीनी ना गरज ना ते प्रोटोकॉल विच इज बीन laid down by government of India which is very clearly that people whose names are on the portal and if that is not there then we can take other people who are there within the system to put and take the vaccination like doctors, nurses, health workers. We are not that important as those people who have to be taken because they are constantly on the front line. Once they take it, and then once the protocols open up in a different way, it is a question of time. This is not only in India, this is also in the United States, in UK, they are following a particular protocol. Our government, under the leadership of the Prime Minister, is also put up a protocol. So we must be respectful of that protocol. And we are MLAs, we are there, all that is fine. I am also health minister, I can say that I am also on the front line, I can take, it doesn't work like that. Priority must be given to those people who are in the hospital as per the rules and regulations, guidelines mentioned by Government of India. काल तुम्ही एक स्टेटमेंट केला about the 10,000 jobs and all. ना हांवें कितें सांगपाक म्हाजें तें उरलें कंप्लीट करपाक. फास्ट ट्रॅक करपाक, नोकऱ्यो दिवपाक, नोकऱ्योच्यो संदी गोंयभर युथांक दिवपाक, आमचे जे गव्हर्मेंटान वेकन्सीज आसा ते भरपाक मुख्यमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे ते बिल अमेंडमेंट हाडलेले आहा. एन्ड पयलीं हाडले म्हणून कांयच ना. जेन्ना हांवें काल सांगलें न्ही जेन्ना दिगंबर कामत मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना स्टाफ कमिटी सिलेक्शन आशिल्लें. जेन्ना विरोधी पक्ष नासता ते सांगपाक बरें. माय फादर वॉज चीफ मिनिस्टर फॉर so many years, there was no staff selection. When MG party was there was no staff selection. So there has been some amendments to fast track. Government has to function. Government is a continuous process. Government needs vacancies to be filled up. So as a result, through every ministry, through the normal procedure that was followed earlier, that will continue. So nothing wrong the chief minister. Possible asa. Nothing is impossible. No, but because there are more than so many portfolios, every minister's, there are systems laid down. As per the systems laid down, they will proceed. लोन काढता सध्या गव्हर्नमेंट आणि पैसे देऊ नका माहिती का सॅलरी होय सरकार तू लोन काढता तू दुसऱ्या सरकारांच्या देशभरात कितें चल्लां ते बी माहिती तुम्ही काढूंक जाय. जेन्ना आमच्या सरकार काल मुख्यमंत्रीन स्टेटमेंट केला द बॉरोइंग इफ यू लुक एट कंपेअर्ड टू अदर स्टेट्स आज इज द लोएस्ट. yesterday Reginald has made a statement that we are within FRBM rules. So काय हरकत ना रीण काडचे पडले तरी बी काय हरकत ना भुरग्यांक जॉब दिवपाक. पूण अशे परिस्थिती ना की रीण काडटले आमी भुरग्यांक जॉब दिवपाक वेकन्सीज ते भरपाची गरज आहे. कंटिन्युअस प्रोसेस. भुरग्यांक नोकऱ्यो गावतल्योच आणि मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिलां हे पूर्ण जातलें म्हाका खात्री आहा. मेलावलीचो इश्यू लँडाचो खंय पावलो म्हाका खबर ना ते तुवें वचून म्हायती काडूंक जाय. हांवें कितें नाच पूण हांवें IIT कॅन्सल केली रद्द जाले विशय मोकळो जालो न्ही. Is the land denotified? You yesterday also asked me the same question. Today also asking me the same the question. lands I have already we have discussed. It has already been announced by the Chief Minister and the Cabinet, and that this there will be no IIT coming up in that particular area. So automatically it will get reverted. It is no. अरे तू आता 70चो तुझे आता तुका परत तुका एक दीस घेवन बसचें पडटलें म्हाका. फॉरेस्टाचो वेगळो विशय येता, एनक्रेचमेंट ऑफ रेव्हेन्यू लँड वेगळो येता, आल्वाराचो वेगळो येता. तूच एक सांग म्हाका, तूच प्रश्न दी. तू म्हणटा न्हय सदां विश्वजीत राणे प्रतापसिंह राणे कितें हांवें म्हाज्या बापा कडेन फादरा कडेन अर्दवर उलयलो तेन्ना तरेतरेचे कॉम्प्लेक्स आनी इंटिग्रेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज आहात त्यो लँडाच्यो. ह्यो जे लोक आयज नेतृत्व करता लोकांक लँड रायट दिवपाक ते बी सत्ताधारी पक्षान केन्नाय आशिल्ले. तेणी कितें केलें सत्ता आसतना? सत्ता भोगली, सत्ताच्या वेगवेगळ्या हेजेर पदाचेर आशिल्ले. आयज तो दुसरो आहा तो तुज्या गांवचो आहा. त्यांनी कितें केलें? त्यांनी कांयच करूंक पावलो ना. आनी हे लोक जेन्ना सत्ता आसली काँग्रेसचो सत्ता बी आशिल्लो. काँग्रेस सत्ता आसतना कांयच जावंक ना. बाकी तो दुसरो जो एडवोकेट भोंवता तो बी सत्ताधारी पक्षान आसूं विरोधी पक्षान आसून लोकांक भडकोवपाक एकदम सोंपें. तेंचे कडल्यान सोल्युशन काडून घ्या. तुमी कितें करतले? फॉरेस्टाचे वेगवेगळे कायदे आहा. म्हाका बी जाय की खुबशे गोष्टी सॉल्व जाल्ले जाय. तुका खबर आहा की चरावण्याचो धरण कांय गोष्टी खातीर उरलो तसोच. आयज पाण्याचो प्रश्न लोकांक पाणी योग्य तरेचें पाणी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. थंय काय आमी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट हाडूंक ना. दुसरी गोष्ट कितें आहा की फॉरेस्टाचे वेगळे आहा, ड्वेलर्स एक्टाचे वेगळे येता. ड्वेलर्स रिहेबिलिटेशन करपाक तांकां विदीन द फॉरेस्ट एरिया. मागीर तुजे एन्क्रोचमेंट ऑन रेव्हेन्यू लँड वेगळे येता. आतां लोकांनी एन्क्रोचमेंट ऑन रेव्हेन्यू लँडाचे तेन्नाच्यान आतां पर्यंत सर्वे जावंक ना. दीस इज अ लॉंग ड्रॉन एक्सरसायज. आनी हे जे सांगता न्ही अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय हो इमोटीव इश्यू. लोकांक इमोशनली भडकोवपाचो प्रयत्न केलो वयता. पण सरकारान खंय ना खंय इट इज अ लॉंग एक्सरसायज. देर हॅज टू बी युनॅनिमिटी इन द हाऊस ऑन हाऊ टू अड्रेस दीस इश्यू. एंड तुवें पळयलें
इतलो हे जालें कोण स्टेटमेंट तेजेर करपाक तयार ना विरोधी पक्षांतल्यान केला कोणी तरी स्टेटमेंट केला विरोधी पक्षांतल्यान कोणी केला तो सोनाळचो हा पळय भोंवता ताका सांग तुज्या पार्टीच्या लिडराक सांग म्हणून असेंब्लीन स्टेटमेंट कर म्हणून अशें जायना तें Sir, one more thing. Looking at this whole scenario, has Vishwajit shown his power and there is no power. I am a Because simple. Kaila No. Even if I have differences with Vishwanath Nene, I have to respect him as a media person and as a voter of that area. He has the full right to express what his views are. I cannot curb his rights. I am a simple representative of my people who have elected me. They have faith in me. They have put their faith in me, and I will never let them down. Vishwajit looks strong. No, there is no strong and there's this. You cannot take every issue that you are somebody great. You need a team to work with. You need people with you. You need the chief minister with you. You need everybody with you. This theory of I am invincible, it doesn't work like that. सो वॅक्सिनेशन खंयसर पावला सद्याक आतां चालू हा आतांच हांव GMC डीनचे कडेन आशिल्लो. Dean has taken the vaccine today. Yeah, correct. So I went because he's done a great job. All have done a great job. So basically what happens is that we are trying to find a way in increasing the number of centers. Because if we don't increase the number of centers, we cannot upload those names which are given on central portal. They have said if the people who don't come, you can give it to somebody else. But you can give it to somebody else only from within that system and the group that has been identified. Just now, Iris Rodriguez also has put up a thing that some people are taking. I have told him, you send me the details, I'll investigate. If any hospital is misusing the center to give friends and relatives injection, I will take action on that. एनी चिल्ड्रन्स थिंग इज टेकन अप सो वॅक्सिन नो No, you can't. There are guidelines. I can't break the guidelines. तर तुम्ही जॉबांचे सांगता म्हणजे फ्रीडम फायटरांचो इश्यू तुम्ही घेतले कारण तेंच्या डेफिनेटली ना ऍक्च्युली पळय जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना त्यांनी स्पेसिफिकली केल्ले 10% रिजर्वेशन प्रत्येक जॉबाक ते पयलीं काडून घेतात म्हाका दिसता हे जे जेन्ना जॉब येतले न्ही म्हाका दिसता सगळ्यो विशय फ्रीडम फायटराचो सॉल्व जातलो म्हाका दिसना तूं एक धर एक 7,000 10,000 जावंक ना समज 7,000 घेतले तरी त्यांचो इश्यू आहे मायनर ते ऑटोमॅटिकली एडजस्ट जाता थँक्यू सर